मेस्तेवाड्या एरियात जे आमचे सेवरेज लायनीचो जो आमकां व्हडलो प्रॉब्लम आसलो, खूब प्रॉब्लम आसले. 22-23 वर्सां जाली आहेत तेची आमी वाट पळयताली. तुका एक सांगूं सोदता, जेन्ना हांगासर सिनेवास्को थिएटर आसलें पिक्चराचें, तेन्ना हांगासर प्रिमियर शो जातालो आनी त्या प्रिमियर शोक आमी लायनीन उबे रावताले ते तिकेटी खातीर. आनी जेन्ना ती तिकेट आमकां मेळटाली तिकेट लायनीसून, तेन्ना आमकां तो आनंद जातालो. तेन्ना तसो आनंद आयज आमकां हो जाल्यार आयज आमी 22-23 वर्सां लायनीन उबे आसले. आयज आमकां ती तिकेट मेळ्ळी आनी ती तिकेट दिवपाचें सगळें श्रेय आमच्या वास्कोचे आमदार आमचो दाजीबाब साळकार, तसो आमचो कावन्सिलर गिरीश बोरकार हेका वयता. खरोखरच आज आमी जे वाड्या वयले जे इतले लोक आहा, जवळ जवळ 400-500 लोकांचो आमचो वाडो आहा, हे सगळ्यांचे मनाचे जो आनंद आहा पळय, हो आनंद इतलो आहा की कोणाक सांगूंक आमी व्यक्त करूंक शकना, इतलो आनंद आमकां जाल्लो आहा. आनी खरोखरच आमी आमच्या आमदाराचे देव बरें करूं. सेकंड फेज जो पंपिंग स्टेशन येवपाचें आहा मेस्तावाड्या, आमकां गेल्या 10 दिसां पयलीं आमी ओरुल्यान स्टार्ट केलें आनी आयज मेस्तावाड्या म्हणल्यार टोटल आमचो हो फूल वॉर्ड कवर करपाक जाय म्हणून आमकां एक 2 पंपिंग स्टेशन जाय आसलेलीं. तितूनची आतां आयचे सेकंड पंपिंग स्टेशनाची आमी आयज सुरवात करता. खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचें आनी त्या फॅमिलीचेय पासून, बोरकर फॅमिली जी आसले तेंच्यांनी तो जागो दिलो म्हणून. ते जागो दिना जाल्यार हें पंपिंग स्टेशन खंयच जावंक पावनासलेलें. पूण तेंचेय बरें देव करूं म्हणटा आनी आमदाराचेर तेंच्यांनी विश्वास धरलो आनी तेंच्यांनी NOC दिली आनी तेंचे खंय तरी तेंचेय बरें जालें आनी अख्ख्या वॉर्डाचें बरें जालें. आनी खरें म्हणजे 20-25 वर्सां पयलीं पायपलायन घातलेली ह्या वाठारांत आनी ती खंय ना जाल्यार खंय मागीर फुडें जावंकूच ना, कित्याक विथआउट पंपिंग पायपलायन घातलेली म्हणून पंपिंग स्टेशन आसतना हें कशें हें तुका मेस्तावाड्या बेलाबाय ओरुल्या सकयल जमनीच्या सकयल आसा म्हणून तेका पंपिंग स्टेशनाची खूब गरज आसलेली. पूण ते कांय करिनासतना पायपां घातली आनी लोकांक दिशाभूल केले आनी हे अशेंच उरले. पूण आयज खंय तरी वास्को मतदारसंघान एक बरे दीस येयलेले आहा. आमी एवरी 2 दीस आसून खंय ना खंय आमचें काम सुरू आसता. आनी मॅक्झिमम जे आमकां वोट पडटा म्हणटा पळय ते ह्या वाठारांतले मेस्तावाड्या बुटेबाट हांगासून जे वोटींग पडटा पळय आमकां चंक वोटींग पडटा. आमी सद्दां हक्कान म्हणटा की आमकां आमचो बालो किल्लो म्हणटा, पूण खंयसर तरी हांगा हेंची नेसेसिटी म्हणजे जशी तांकां जी गरज आसली पळय ती गरज जायनासलेली. आयज ते कितली कितें तरी वच आयज तांणी म्हटलें 25 वर्सां हांवें सुद्दां पळयता 25 वर्सां जाली तांकां खूब त्रास जाता. सिवेज तांकां थंयसर ना, सिवेज लायन हाडलेली आसा पूण प्रॉपर प्लानिंग ना. सिवेज आसली जाल्यार थंयसर पंपिंग स्टेशन ना, कित्याक ती एक डावन नालो वयताले, ताका पंपिंग स्टेशनाची गरज आसलेली. आनी खरोखरच हांव दाजीचें अभिनंदन करता, देव बरें करूं म्हणटा. पूण आयज तेंच्या लोकांक सगळ्या मेस्तावाड्याच्या वाठारांतल्या लोकांक तेणी एक जवळ जवळ 200 घरांक हावज होल्डांक तांकां आतां कनेक्शनां मेळटलीं. 20-25 वर्सां पयलीं सिवर लायन ले केल्ल्यो पूण ताका पंपिंग स्टेशनूच करूं ना. म्हणजे कोणें केल्लें तें हांव नको, पूण ताणें म्हणजे खंय तरी प्लॅनिंग मातशें रॉंग जालें दिसता म्हाका. सो आतां आमी 2 पंपिंग स्टेशनांय घेतल्या, सिवर लायनूय नव्यो घालता आनी बाकीच्यो एक्झिलरी वर्क्स ज्यो आसात त्योय बी घेता. म्हणजे रस्त्याचेर रिइन्स्टेटमेंट आसता, खूब आसता, ते सगळें एका बरोबर आमी घेता. ही कामां पयलीं पसून म्हणजे हो भाग जो आसा म्हणजे वास्कोन तुमी पळोवपाक गेल्यार सिवरेज कनेक्टिविटी खूब कमी आसा. सो अरावंड 5 पंपिंग स्टेशनां आमी बांदपाच्या हातान घेतल्या. म्हणजे ही 2 जाली ह्या वॉर्डान, मायमोळ्या आमी एक घेता. म्हणजे थंय आमकां कोमुनिदाद ऑफ मुरमुगांव तांणी आमकां हेल्प केला आनी तांणी जागो दिला. आतां आनी एक हें जातकूच आमी आनी एक जाग्यार इन्स्पेक्शन करपाक वता. जंय बी एका फॅमिलीन म्हणजे आमकां जागो दिवपाचें ठरयलां तें जालें जाल्यार तीय जातली. आमचो धेंपो फॅमिली तांचेय कडेन आमी एक जागो मागला आनी तांणी आमकां प्रॉमीस केला की खारेवाड्या खातीर एक आमी जागो दितले म्हणून. अशें पळोवपाक गेलें जाल्यार टोटल वास्को भितर कनेक्टिविटी 70 to 80% कंप्लीट जातली हें केलें जाल्यार. आनी ही खूब म्हत्वाची सिवर लायन कनेक्टिविटी आसा तें खूब म्हत्वाचें.